म्हादय विशींचो लढो गोंय सरकारूच जिखतलो असो विश्वास मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी व्यक्त केला। सर्वोच्च न्यायालयांत 29 नोव्हेंबराक म्हादय विशींची सुनावणी जावपाची आसा। ह्या वेळार गोंय सरकारा सयत म्हादय विशींची कर्नाटका आनी महाराष्ट्र सरकाराचे याचिकेचेर सुनावणी जातली। तशेंच 3 डिसेंबराक पोरण्या गोंयांत जावपी गोंयच्या सायबाच्या फेस्ताच्या फाटभुंयेर सगळी चोख सुरक्षा यंत्रणा तयार दवरल्या अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या। म्हादईच्या केसीच्या बाबतीत आम्ही सिरियसली आमचो एजी आणि कम्प्लिटली पॅनल हे स्वता फाटल्या कितलेशेच दीस रिव्यू घेत आसा ते आमकां जनरल पब्लिकाक सांगपाची गरज ना। आमी ज्या पद्दतीन केसीस फायल केल्या खरें म्हणजे कर्नाटकाचेर वायल्ड लायफ वार्डनाचेर तुमकां फायल केल्या आनी आमी आमची ट्रायब्युनलाचो मॅटरूय चॅलेंज केला। एट प्रेझेंट 5 केसीस डिफरंट केसीस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्टान जर ते क्लब जावन लिस्टेड जावन सिंगल केसीस आसली तर वी आर व्हेरी मच सिरियस एंड वी आर एविडन्स दॅट वी आर व्हेरी मच स्ट्रॉंग। म्हणजे आमकां कंप्लिटली खात्री आसा की आमी आमची केस जी आसा ती जिखतली। ओल्ड गोवाच्या सेक्युरिटीच्या इश्यूचेर ताका प्रेझेंट तुमच्या आमच्या कंप्लिटली पुलीस जे आहा ते कंप्लिटली मॉनिटर करता तांकां कॉन्फिडन्सान घेवनूच आमी बाकीचे जे आसा ते इश्यू हँडल करता। आमकां कोणाक एवॉयड करपाक ना सेक्युरिटी वायज तेचेर वजन कांयच करपाचें ना म्हणून म्हटलेलें आसा। परत एकदां आमी क्लॅरिफाय केलां इट इज नॉट 100% की प्रत्येकाक आमी कार्डां घेना रुटीनली एक जावपाक जाय हेची गरज।